मिरामारच्या ह्या फूट ओव्हरब्रिजाची परिस्थिती प्रुडंटाच्या कॅमेऱ्यातल्यान लोकां मुखार आयिल्ली. त्या उपरांत सीसीपीन दखल घेवन हो फूट ओव्हरब्रिज लोकां खातीर बंद केल्लो. ताच्या स्टॅबिलिटी रिपोर्टा खातीर सीसीपी जीईसीक संपर्क केलो. संपर्क केल्लो. इन्स्पेक्शन जालें. Reference to the letter made by CCP, today myself and Professor Purnanand Savekar, we visited the site and we have taken the stock of the situation and we know what are the structural deficiencies and things like that, how the structure is standing, what is to be done. We will evaluate and put up a report and after the report you can have it from the CCP. Okay. Yes, we feel that it requires attention. That much I can tell you at this stage. गोवा इंजिनियर कॉलेज यांच्यानी आयज हांगासर येवन जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेज प्रोफेसरान आमकां सांगलें की ह्या ब्रिजाचो रिपोर्ट हांव तो बेगिनाच्या बेगिना करतले आनी CCPक रिपोर्ट सबमीट करतले आनी त्यान मागीर CCP ह्या ब्रिजाचेर कितें एक्शन घेवंक जाय ती घेतली. तो पर्यंत आमकां त्या रिपोर्ट कितें येतलो तेजेर आमची नजर आसा. स्टुडंटा खातीर सायमन.